बोगमाळो हांगा 10 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार करपी सिक्युरिटी गार्डाक बांबोळे धरलो. सिक्युरिटी रावतालो त्या घराचो मालक रामचंद्र रायकार आनी सिक्युरिटी इन्चार्ज लक्ष्मण जाधवाकूय पुलिसांनी धरून रिमांड घेतला. बलात्कार करपी सिक्युरिटी गार्ड बोगमाळो एका स्टार हॉटेलांत कामाक आसतालो. वास्कोचे पुलीस 2 दीस पणजे आनी भोंवतणच्या वाठारांत ताका सोदताले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चलयेच्या वैजकी तपासणेंत बलात्कार स्पश्ट जाला आनी सिक्युरिटी गार्डानूय गुन्यांव मान्य केला. वास्को बोगमाळो 10 वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचेर सोमारा दनपारा बलात्कार करून फरारी जाल्लो सिक्युरिटी गार्ड पार्थो कार 24 वरां उपरांत मंगळारा राती पुलिसांच्या हाताक लागलो. बलात्काराचे कर्म करून तो बोगमाळोसान परवरे पळून गेल्लो. मंगळारा राती तो बांबोळे लुझोफोनिया गेम्साच्या स्टेडियमाकडे लिपला म्हूण पुलिसांक कळले. पुलिसांची टीम ताका बांबोळे वाठारांत सोदताली. पुलीस बांबोळे पावल्यात म्हूण कळटनाच तो बांबोळे दोंगरार लिपलो, मात थंयसावन सुटलो ना. ताका 6 दिसाचो रिमांड दिला. प्रतिम कौर म्हणून कार फ्रॉम त्रिपुरा हेका काल आमी सिक्युरिटी गार्ड हो थंडर म्हणून हे आसा सिक्युरिटी तितूनलो तो ताका पोर दरी आमी फिल्डिंग लावन दवरलेली. कोमिंग ऑपरेशन चलतालें आनी काल सांगे मागीर तेजे बरें ताका आमी अरेस्ट केला. बांबोलीच्या फुडल्यान स्टेडियम बांदला पळय थंयसर अरेस्ट केला ताका. तेजें नांव पार्थो प्रतिम कार म्हणून नांव फ्रॉम त्रिपुरा. आनी हेचे वांगडा हेच्या आदी 2 जाणांक आनीक अरेस्ट केला आमी. ओनर ऑफ द हाऊस तेचें नांव वासुदेव रायकार ओनर ऑफ द हाऊस आनी लक्ष्मण श्यामराव जाधव तो सिक्युरिटीचो तेंचे इन्चार्ज ताका हार्बरिंग करता म्हणून अरेस्ट केला. सिक्युरिटी गार्डान बलात्कार केला म्हूण जाणा जावन सुद्धा ताका पळपाक हातभार लायला ह्या आरोपावेल्यान घरकार गजानन रायकार आनी सिक्युरिटी इन्चार्ज लक्ष्मण जाधवाक पुलिसांनी अटक केल्या. तांकां 7 दिसाचो रिमांड दिला. सोमारा दनपारा सुमार 12:30 आरोपीन चलयेक तिच्या घरच्यान तोंडाक गुड्डो मारून बळजबरीन उखल्ली आनी लोकवस्ती कडच्यान कोणाक दिसना त्या सुवातीर व्हरून कर्म केल्ले. ही खबर कळना फुडें बोगमाळो वातावरण तापिल्ले. थंयच्या चाळवल्ल्या लोकांनी हॉटेलाकडचो रस्तो आडायल्लो. सिक्युरिटी गार्डाक ताच्या इन्चार्जान थंयच्यान व्हरून परवरे पावयल्लो. बलात्काराचे कर्म केला हे जाणा जावन पासून ताणें त्या सिक्युरिटीक पळपाक हातभार लायलो म्हूण लोक तिडकल्ले. लोकांनी हॉटेलाकडचो रस्तो आडावन धरिल्लो. बंजारा समाजाने पुलिसांक शिटकावणी दिल्ली. निमणे आमदार माविन गुदिनान मध्यस्थी केली. Whoever those fellows who had left it, you arrest him. You immediately detain them. Automatic metal. So why create all this tension? No. Moment. I agree. You all don't let law take its course. Okay, law will take its course. Don't worry. You have my assurance, and I'll see that they act. Okay. They will take full action. That's why I came all the way. हे केशीत सध्या सिक्युरिटी गार्ड, घरकार आणि सिक्युरिटी इन्चार्ज असे 3 जाण भितर पडल्यात. इतल्यान बोगमाळो वातावरण सध्या थंड जाला. मेळ्ळ्या त्या माहिती प्रमाण चलयेची वैजकी तपासणी जाल्यात. सूत्रां सांगतात ते प्रमाण रिपोर्टात चलयेचेर बलात्कार जाला म्हणपाचो निष्कर्ष काढला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि दिशांत परब. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान 8 कोटी मोडून 2 बोटी घेतल्यात. ह्यो बोटी गस्तीक वापरतले. 40 वर्सां उपरांत खात्यान नव्यो 2 बोटी घेतल्यात. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आमदार रोहन खंवटे आनी कार्लोस आल्मेदाच्या हजेरेंत बिठ्ठणा 2 बोटी सेवेत घेतल्यो. सरकारान दर्यांतल्यान मुरगांव बंदरार ओडून हाडिल्ले प्रतिभा भीमा बोटीचो विशय काढलो. त्या बोटीचे कावल चोरपाक सध्या केस्तांवां चलतात. बोटींतली ऑयल दर्यांत सोडटात म्हणून कार्लोस उलयलो. ती दुसरी रिव्हर प्रिन्सेस जाता. Because we had an old tug which was about 35-year-old, so we replaced the new tug. And this is certainly going to be used for all the vessels which are either stranded or run aground or in distress in the waters which will require assistance. So they will be used for towing operations and on hire. So we have government charges which will be levied on to them. Whereas the speedboat is concerned, that will be used initially for patrolling of the rivers to check for any irregularities or illegalities which may occur in the river. We are all waiting for a disaster. There is one vessel outside that beam that of structure for that. Yeah. And I have heard that the big gangfights are going on the vessel for cutting that vessel. And there are fights going. Even some days back there was a big fight on the vessel at night. And there are no guards in the vessel. So then, so please, because there is a lot of oil, and rains will come, monsoon will come, and then we'll be in a big problem in Goa. Pratibha Bhima, we definitely need to be careful about it, and we would initiate necessary steps to prevent and avoid possible disaster due to this in the days to come as early as possible.
पूण उदक हाडटा आसतना I would also request the Honorable Minister to also look at means of revenue. There are a lot of means of revenue to the Captain of Ports which we have been expecting for a long time, which we have been raising these issues. तुमच्याकडे इतल्यो जेटी आसात, इतल्यो जेटी मोडिल्ल्यो आसात, तोडिल्ल्यो आसात, maybe because of budget constraints or some issues, those jetties are not done. I would say something like Old Goa or something like that. If you can work out a model where there can be a revenue participation, it can help the government also and make Captain of Ports more self-sustainable than what is happening today. तसो आमचो टुरिजम गोंयचो हो कोस्टल टुरिजमच जाल्लो, बीच टुरिजमच जाल्लो आसा. येणाऱ्या काळात तो हिंडरलँड टुरिजमूय जावंक जाय जाल्यार ह्यो ज्यो अश्यो न्हंय आसात, फुडें तिराकोल आसा, शापोरा एंड अदर रिवर्स टील साळ, तळपणा आनी टुरिजम भितर व्हरपा खातीर उपयोग जातलो. हे राज्य टुरिजमाचेर सस्टेन जावंक शकता आनी तें करतलो जाल्यार ओन्ली बीच टुरिजम हो चलचो ना. आमी हॉस्पिटलां इम्प्रूव करपाचें ठरयतात, जेतूनसून मेडिकल टुरिजम फ्लरिश जावचो. त्यामुळे हळूहळू मेडिकल टुरिजम, मागीर हिंडरलँड टुरिजम, हांवें जे 4-5 सरकारान स्टेडियम केले ते खंयच्या तरी हाका लुसोफोनियाक लागून केले आसत, काही टिकाय जाता. पूण हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो उरतलो. स्पोर्ट्स इव्हेंट्स घेवपाक सुद्दां गोंय हे बरें डेस्टिनेशन म्हणून फुडें येवंक शकता आनी हेणे गरज आसा आनी येतले. भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदीन गोंयांत येवन मायनिंग रोखडेच चालू करपाचें पोकें आश्वासन दिलां, अशी खर टिका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षान केल्या. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान दिल्ली खंयचीच आश्वासनां भाजपान पाळूंक ना, अशें क्रिस्टोफर फॉन्सेका म्हणटा. गोंयांत भाजपा आनी काँग्रेस लोकांक पोकी आश्वासनां दितात, अशी टिका आयटकान केल्या. अकॉर्डिंग बीजेपी पोकी आश्वासनां दिता, काँग्रेस पॉलिटिक्स खेळटा आनी जे पळय कितें नवी पार्टी येवपाची आहा तेणी ऑलरेडी गोंयच्या लोकांची लोकांचो आर्थीक फोंड बांदून काडलेलो आहा. फक्त आतां लोकांक त्या फोंडांत घालपाचें उरलेलें आहा. 6 ते 7 हजार लोक मायनिंगाचेर निम्मून आसात अशें सुप्रीम कोर्टाक सांगपी आदोगाद ज्या पक्षांत आसात तो पक्ष गोंयकारांचें कितें बरें करतलो असो प्रश्न आयटक फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान केला. एक मोठो आदोगाद, आयज एक नव्या पार्टीचो आदोगाद, तो मोठो कार्यकर्तो, मोठो लिडर, ताणें सुप्रीम कोर्टान सांगलें गोंयांत फक्त 6 ते 7 हजार लोक आहा मायनिंगेचेर, कामगार आनी दुसरे आर डिपेंडंट ऑन मायनिंग. 6 to 7,000 पीपल. भाजपा पोकी आश्वासनां दिता अशी टिका आयटकान केल्या. पोकी आश्वासनां दिवप हातूंत बीजेपी एक्सपर्ट जाल्ले आसा. इलेक्शन जावच्या पयलें इन 2012 बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी मॅनिफेस्टोंत क्लियरली सांगले, खुबशे बरे बरे आश्वासनां दिली. जे बेकार आहात तांकां 4,500 रुपया म्हयन्याक मेळटले. सिलिंडर, गॅस सिलिंडर जसो आसा तो वाडचोच ना 5 वर्सां म्हणसर. शेवटाक पळोवंक गेले जाल्यार ही आश्वासनां पूर्ण जावंक ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.